कळंगुटे खोब्रावाड्याच्या रस्त्याच्या केस्तावा वेल्यान सध्या लोकांचे हाल जाल्यात। तो रस्तो कोणे करप हाचे वेल्यान कळंगुटची पंचायत आनी थंयच्या आमदारां मदीं पेटला, पण तातूंत लोकांचे हाल जाल्यात। रस्त्याक सध्या रोबल घालून दवरला, तितल्याचेर काम अर्दवट सोडला। ताका लागून गाडी चलोवप म्हणल्यार नाका शेवट जाता। केस्तावा सोडून रस्तो बेगीन तडीक लावचो म्हूण लोक मागतात। कळंगुटे खोब्रावाड्यार पावसान रस्त्यार उदक भरता आनी चलपाक वाट नासता। लोकांनी ही गजाल पंचायत आनी थळाव्या आमदाराच्या कानार घाली। दोगूय हो रस्तो सारको आपूण करूंक सोदता। ताका लागून कळंगूट पंचायत आनी PWD मदीं पेटले। PWDन रस्त्याच्या कामाक हात घालो, रोबोलूय घालो, तितल्याचेर कळंगुटेच्या पंचान खंय काम बंद उडयलें। आतां दोगांच्या केस्तावाक लागून रस्त्याचें काम आडकलां, मात हाल लोकांचे। आमकां हिंगा खूब त्रास जाता। लॉबरां घालून दवरल्या पळय भुरग्यांक भायरूंक व्हरूंक जाता तितले बेगीन कोणें तरी करचो सारको रस्तो। पयले सगळें हिंगा उदक भरतलें आनी आतां सगळें लॉबरां घातल्या आनी स्कूटर व्हरपाक हाडपाक खूब त्रास जाता। भुरग्यांक पावयता जाल्यार आख्खो टर्न मारचो पडटा आनी येवचो पडटा। जाता तितले बेगीन हें काम काबार करपाचें। Water keeps getting locked in here and we can't get in and out. It's a lot of big problem. And now we were hoping the road would get done, and now there seems to be a problem and everything's getting delayed. And I just say that this work get on as quick as possible. Just to get essential services like say an ambulance or water tanker, things like that, So it's just that we hope that if the place gets done quickly, it'll be much beneficial to everybody. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। ताळगावच्या रॉयल स्कुलाचो वाद सोंपना। स्कुलाक नेम गुड्ड्याक मारून मान्यताय आनी अधिमान्यताय दिल्या म्हूण पालकांनी शिक्षण उपसंचालक गजानन भटाड दक्षता खात्या कडेन कागाळ केल्या। शाळेक मान्यताय दिवचे पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लें ना, सगळे नेम मोडून मान्यताय दिल्या अशें पालक म्हणटात। थंयची वादग्रस्त हेडमास्टर मारिया ओफोन्सोकूय अशीच नेमल्या म्हूण पालकांचो दावो। ताळगावचे हे रॉयल स्कूल, मात फाटले 5-6 म्हयने शिक्षण कमी आणि वाद चढ। आता स्कुलाची मान्यता आणि अधिमान्यतायेचेर वाद जाला। स्कुलातल्या भुरग्यांचे पालकांनी शिक्षण उपसंचालक गजानन भटाड दक्षता खात्याक कागाळ केल्या। पालक म्हणटात गजानन भटान शाळेक मान्यताय दितना सगळे नेम कोनशाक मारले। शाळेक मान्यताय आणि अधिमान्यताय दितना सादे इन्स्पेक्शन सुद्धा केले ना। शाळेची वा शाळेत कितली भुरगीं आसात ही गजाल सुद्धा ताणें तपासली ना। हेच पालकांनी रॉयल स्कुलाची मुख्य अध्यापिका मारिया झिटो अफोन्सोचे नेमणुके आड कागाळ केल्या। मारियाची मुख्य अध्यापिका म्हूण नेमणूक करतानाय शिक्षण खात्यान हेच केला म्हूण पालकांचो दावो। नेमणूक नेम 78 मोडून तिची नेमणूक केल्या अशें कागाळीत म्हणला। तिने नेमणुके पयलीं वा उपरांत केन्नाच भुरग्यांक शिकोवंक ना आनी तिचे कडेन शिकोवपाचो कसलोच अणभव ना अशें कागाळीत म्हणला। रॉयल स्कुलाचे हेडमिस्ट्रेसीचेर पयलीं सावनूच भुरग्यांक पिट्टा म्हूण वाद चल्ला। आता तिची नेमणूक, स्कुलाक दिल्ली मान्यताय आणि अधिमान्यतायेचेरय वाद सुरू जाला आणि हे सगळे वादात शिक्षण उपसंचालकाचे नाव येवंक लागला। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। मराठी आणि कोंकणी नाटकां आणि कोंकणी तियात्राचे कला अकादमीचे सर्तीन ब गटान इनामांनी भेदभाव चल्ला म्हूण तियात्रिस्तांनी कला अकादमीच्या अध्यक्षा कडेन कागाळ केल्या। कला अकादमी मराठी आणि कोंकणी नाटकांच्यो सर्ती घेता, पूण नाटकांक 50,000चे जाल्यार तियात्रांक फक्त 20,000 इनाम दिता। तियात्राचे इनाम 50,000 करचे म्हूण तियात्रिस्त कला अकादमी कडेन पावले। मराठी ड्रामा फेस्टिवलाक आनी कोंकणी ड्रामा फेस्टिवलाक 50,000 तांणी फर्स्ट प्रायज दवरला। पूण आतां B कॅटेगरी तियात्र फेस्टिवलाचो जो तांणी रुल्स भायर काडल्या तातूंत पळयल्यार कोंकणी तियात्राचेर अन्याय जालो असो दिसता। कोंकणी तियात्राचो प्रायज मानी तांणी फक्त 20,000 दवरल्या। आतां B कॅटेगरी जेन्ना आसा, मराठी ड्रामान 50,000 आसा, कोंकणी ड्रामांक 50,000 आसा, जाल्यार तियात्राकूच 20,000 कित्याक? हो डिस्क्रिमिनेशन कित्याक? नाटकांक एक भाशेन आनी तियात्रांक दुसरे भाशेन कित्याक वागयतात? तियात्राक नाटकां पळोवन उदीक देस्पेस जाता, आमकां बँड लागता, दुसऱ्यो वस्तू लागता जे नाटकाक लागना। तर आमचें मागणें इतलेंच की कला अधिकाऱ्यांनी एक सारकेपण दवरचें आनी कोंकणी नाटकाक मराठी नाटकाक दिता त्याच तरेन कोंकणी तियात्राकूय B कॅटेगरीन तांणी प्रायज मनी दिवचो। आमी चेअरमॅनाक रिक्वेस्ट केल्लो आसा की आमचो प्रायज वाडोवचें म्हणून। ह्या पासत आमी 10 ग्रुपांनी सायनी घेवन आमी आमचें लेटर तांकां दिल्लें आसा। सदमता ते आमचे ही मान्यताय मानून घेतले म्हणून। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।